तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली की रान भाजयो ह्यो आमकां थोडक्यातूच खबर आसा, पूण तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान तुमचे खातीर सगळ्या बायलां खातीर म्हणजे वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो जाणून घेवपा खातीर हो जो मास्टर क्लास आसा तो तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्माचेर सगळ्यां खातीर उपस्थित केल्लेलो आसा। आनी म्हणजे फक्त रान भाजयोच न्हय तर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन आमी हे जे आसा ते मास्टर क्लासीस घेवन येतली जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमी आतां हांगासरलें जें वातावरण आसा तें तुमच्या मुखार आमी दवरता। तें म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं ह्यो ज्यो रान भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हणजे लोकां मेरेन पावोवपा खातीर काणकोण खोतीगांव साकून जी बायलां आसा ती हांगासर सगळ्यो वेगवेगळ्यो तरेतरेच्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो घेवन आयल्या आनी हांगासरली सगळ्या बायलांनी आतां ताची पळोवपा खातीर सुरवातूच केल्या। जाल्यार सगळ्यान पयलीं जर आमी कॅमेरा हांगासर घुंवडायलो जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता हांगासर सगळ्या बायलांनी हे ज्यो भाजयो आसा ते घेवपाक आसतल्यो किंवा पळोवपाक सुरवात केलेली आसा। सगळ्यात पयलीं आमी वचून विचारुया तांकां की म्हणजे ह्यो ज्यो रान भाजयो आसा ते तेंच्यो सगळ्यांची नांवां म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा काय ना तेजो पयलीं आमी नियाळ घेवया। आतां हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर आमकां वेगवेगळे लाडू आसतले किंवा पुरणपोळ्यो कड्डण सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा। मॅडम आमकां सांगात तुमी हे जे वर्कशॉपाक हांगासर येयला कितें म्हत्वाचें म्हणल्यार तुमी कितें शिकली? ना हांवें केन्नाच अशें भितर पळोवना गांवां वचून हें नकळो हांव कितें म्हणून अशी भाजी बिजी मेळटा म्हणून हांवें नॉर्मल कितें भाजी मस्का भाजी म्हण दुसरी किल्ल हें मेळटा तें आमी घेतात, पूण हें बाबा तरेचे आहा ते फर्स्ट टायम पळयल्या। म्हणजे हांगासर तुमी पळोवंक नाशिल्ल्यो तुमकां भाजयो दिसल्या न्हू तेंची नांवां बी जाणून घेतल्या तुमी? हय थोडी घेतल्या हांवें, पूण म्हाका तकलेच व्हडलीशी तितली नांवां कळना। तें आनी एक ताणें कितें तरी दाखयलां पळय तें तर केन्नाच पळोवना आमी आतां तितली जाणटी जाल्या म्हणल्यार पळोवनाशिल्लें तातूंत। आतां पळोवया कितें म्हणटा तें नवें नवें कितें। हांगासर आमी जर पळयत जाल्यार हांगा रांदून सुद्दां दाखयता, सो म्हणजे कितें तुमी घरा कडेन हांगासरली भाजी व्हरोन करपाची बीन? हय 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 म्हाका हेपळय किल्ल हांवें किशिलोच घेतला तुका वावरना। हय आं ओके। हो म्हणजे हे ओवरऑल जर तुमी मास्टर क्लासा बद्दल सांगचे जाल्यार कितें सांगता? हें खरें व्हेरी इम्पॉर्टंट कळपा जाय लोकां भितर कितें कितें भाजी आमी हांगा शहरां रावून आमकां कांय खबर ना। ताचे फुडें आमी वचुया। आमची काकी हांगासर म्हाका दिसता पळय जॅगरी घेतना दिश्टी पडटा। काकी तुमचें नांव कितें? स्मिता थांबा। तुमी आतां ह्या वर्कशॉपाक आयल्या कितें शिकली हांगासर? एक म्हणजे म्हाका मैत्रिणी मेळ्ळ्यो नव्यो कळ्ळें, उलोवपाक मेळ्ळें, ताजे कडल्यान म्हाका नवीन रेसिपीज आयकुपाक मेळ्ळ्यो। हांवें ताका म्हज्यो रेसिपीज सांगल्यो आनीक हे आतां गांवठी पळय तें कितें आसा तें घेवपाक मेळ्ळें। ते नवीन कशें करतात हय आमी जशें करतात तशेंच ती करिनात, तांचें मातशें वेगळें जाता आमचें वेगळें जाता। आनी हांगासर रान भाजयेचो मेन म्हटल्यार रान भाजयेचो वर्कशॉप आसा। तुमी हांगासर रान भाजयो खंयच्यो ज्यो पळोवंक नाशिल्ल्यो त्यो पळयल्यो? एक्चुली खरें म्हणचें जाल्यार हांव सगळ्यो भाजयो पळयल्या, कारण कितें जाता आमच्या घरान ज्यो सुनो येतात आमच्यो भयणी वतात काणकोणां बीन ताका लागून हांव वळखता। फक्त ह्यो गोश्टी पळय आसा न्ही हे आतां हे गोड तें नवीन कसले गोड घेतला तुमी? ते शुगर केन गोड केला न्ही ताणें सांगलें पळय तें आतां टेस्ट करून पळोवपाचें, जर बरें लागलें बरें लागतलें तातूंत दुबावूच ना। आनी दुसरे तांचे लाडू घेतले हांवें, एक लाडू घेतला ते तातूंत सगळें मिक्स आसा खंय, तशें आमी केन्ना करिनात आनी खंय मेळय ना तशें सगळें मिक्स म्हणजे सगळीं कड्डणां मिक्स करून लाडू करतात न्ही तशें खंय मेळना। दुसरे तांगेले ते उकडे तांदळाचे लाडू आसात तांचे जशें जाता तशें आमचें जायना। आमी कितें करतात तव्याचेर भाजतात न्ही ती तव्याचेर भाजनात, तांचें भाजप वेगळें आसता। सो हांगासर येवन तुमकां वेगवेगळे खूब फायदो जालो। थँक्यू। आतां आमी हांगासर फुडें वचया आनी ही ज्यो भाजयो ज्यो आसात त्यो आमी जाणून घेवया, कित्याक आमी सुद्दां हांगासर वेगवेगळ्यो भाजयो पळोवपाक मेळ्ळ्यो, कारण म्हटल्यार आमी थोडेच भाजयांची नांवां जाणात।
आमी हांगासरले आतां एक काकी न्ही पळयसर म्हाका दिसता तिणी आतां हांगासरले सगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो टेस्ट करपा खातीर सुद्दां तांच्यांनी म्हणजे खोतीगांवची जी बायलां आयल्या तांच्यांनी घरा कडल्यान आपले जे भाजयो ज्यो आसा त्यो करून हाडल्या आनी लोकां मेरेन म्हणजे तेंची टेस्ट कशी आसता ही सुद्दां जाणा जावपा खातीर तांच्यांनी भाजयो करून हाडल्या जाल्यार आमी म्हणजे हांगासर ज्या बायलांनी ह्यो भाजयो ज्यो आसा खाल्लेल्यो आसा ते तांकां विचारया की तांची टेस्ट कशी आसा ती. मॅडम तुमी हांगासर आतां ह्या वर्कशॉपाक आयल्या सो तुमी आतां भाजयो खाताना सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा सो तुमकां ह्या भाजयेंतली सगळ्या भाजयांची नांवां खबर आसा? नाही, सगळ्यांची भाजी अजून खबर ना. ओके, खंयची एक तरी खबर आसतली? हे पातेची भाजी आणि एक कुड्डुकीची भाजी. सो तुमी आतां ह्यो भाजयो सगळ्यो टेस्ट केल्यो? हय. खंयची भाजी तुमकां चडान चड बरी लागली? म्हाका हे आता जे केले ते बरी लागता कारण हांवें पयले सगळे प्रोसेस म्हणून. पूण आतां तुमी हांगासरल्यो भाजयो ज्यो आहा त्यो व्हरोन बीन कितें म्हणजे ट्राय करपाची बीन आसा? असं म्हणजे तुमी खंयची भाजी घेतल्या खंयची? आता याद ना ना. म्हणजे नवीनूच आसा तुमचे खातीर? हय, नवीन आसा. तुमचें नांव कितें? निष्ठा. जाल्यार आमी आतां पळयलें की ह्या म्हणजे थोड्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो भाजयेंची नांवां सुद्दां म्हणजे लोकां मेरेन म्हणजे गांवांतल्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो लोकां मेरेन आजून मेरेन पावोंक नाशिल्ल्या कारणान थोड्या लोकांक तांची नांवां सुद्दां खबर ना. पूण आमी आनीक म्हणजे बायलां आसा भरपूर आसा तांचे कडेन वचून जाणून घेवया की तांच्यांनी ह्यो ज्यो भाजयो टेस्ट करपाक दिल्या ती खंयची भाजी खावंक नाशिल्ली आजून मेरेन आनी तांकां ते भाजये बद्दल खबर सुद्दां नाशिल्ली. आमी हांगासर वचुया. हांगासर आमकां सगळी बायलां हे बसून खाताना दिश्टी पडटा सो तांचे कडल्यान जाणून घेवया की ज्यो भाजयो ती खाता तांची तांकां नांवां खबर आसा किंवा तांच्यांनी ही पयली टेस्ट केल्ली काय ना तेजी आमी जाणून घेवया. मॅडम आमकां सांगात की तुमी आतां हांगासर ह्यो सगळ्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो टेस्ट करून पळयल्यो सगळ्यात भाजी तुमकां खंयची आवडली आनी जी भाजी तुमी खाल्ली म्हणजे खुबश्यो भाजयो आसा तुमच्या ताटान खंयची तुमी ह्यान पयलीं केन्नाच भाजी खावंक नाशिल्ली? हांवें सगळी भाजी खाल्या पूण आतां ती भाजी केल्या पळय ती मातशी हांवें फस्ट टायम खाला. आतां तुमकां करून दाखयली ती कितें ते पातीची भाजी काय कितें म्हणलें तेणी ती पावसाकच मेळटा खंय. तुमी आतां ती खावन पळयली कशी आसा टेस्ट कशी आसा? टेस्ट बरो आसा आनी हांवें ती फस्ट टायम खाला. सो तुमी आतां ज्यो ताटान भाजयो त्यो सगळ्यो जाणात? जाणा म्हणल्यार थोडी खाले हांवें पूण थोडी खाली नासल्यो. किल्ल मागीर मस्काची भाजी तेरो ते खाला आनीक किल्ल बी खाला. पूण आयची आतां केली ती भाजी आनी कसली तरी तेणी एक वेगळी एक हे गोड आसा ती भाजी पूण तिचें नांव म्हाका खबर ना. ती ह्यान पयलीं पळयल्ली? ना पळयली ना फस्ट टायम पळयला. हय म्हणजे गोड आसा भाजी ती. सो ओवरऑल जर आमी पळयत जाल्यार हो तुमकां वर्कशॉप कितलो म्हत्वाचो असो दिसता? खूब म्हत्वाचो आसा आनी आयज काल सगळे गांवठी भाजी सोडून भायली भाजी खाता न्ही त्याचे खातीर ह्यो सगळ्यांनी गांवठी भाजी घेवपाच्यो आनी खावपाच्यो अशें म्हाका दिसता. हांव रुपाचारी, हांव काणकोणचें पूण म्हाका पणजी दिला, चिमला रावता. जर तुमी काणकोणची जाल्यार तुमी सांगचे की म्हणजे काणकोण जो वाठार आसा तो गांवगिरो वाठार असो आमकां आनी पणजे तुमी म्हणजे सारकी ऑपोजीट जाल्यात म्हणजे पणजे वाठारान आयल्यार कितें म्हणजे वेगळें अशें तुमकां कितें दिसता? वेगळें अशें दिसता म्हणल्यार हांगा सगळें रेडीमेड न्ही आनी आमची त्या सायडीन काणकोणच्या भागान सगळें अशें गांवठी सगळें मेळटा. आनीक हांव बी केन्ना अशें घरान करता भुरग्यां खातीर पूण भुरगीं चड आतां भाजी सगळ्यो भायल्योच खावपाक सोदता आनी ह्यो हांव खाता आनी म्हाजो मिस्टर बी खाता. थँक्यू. ओके, सो आमी ह्या काकी कडल्यान जाणून घेवया की तेंच्यांनी खंयच्यो भाजयो खाल्ल्या आनी खंयच्यो भाजयो खावंक ना ताचे कडल्यान हे काकी कडल्यान. काकी तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सुषमाचारी. तुमच्या ताटान ज्यो भाजयो आसा ते भाजयांची सगळ्या भाजयांची तुमकां नांवां खबर आसा? मोरलेस खबर आसा. म्हणजे ही ताळखुळ्याची भाजी ही आतां तेंच्यांनी सांगल्या पाती म्हणून सांगल्या आनी किल्लाची आनी ही तेंच्यांनी आतां एक्सप्लेन केला न्ही फाराची म्हणून तिजी भाजी. आनी हें आतां तांचे कडल्यान मेळ्ळा म्हाका थोडी नॉलेज, चडशी नॉलेज. बाकीच्यो आमी किल्ल ताळखुळो मागीर तेरे बिरे आमी करून खाता कळ्ळें. बट ओवरऑल हे वर्कशॉप एकदम बरें कित्याक हें सगळें न्यूट्रिशनल. पाल्यो भाजयो बी आसात पळय त्यो खरें म्हणल्यार दे आर व्हेरी रीच इन विटामीन ए, फॉलीक एसीड बी म्हणटा ते सगळें भितून आसतलें न्यूट्रिशनल सगळें.
म्हणजे जास्तीत जास्त पालेभाज्यान आमचे डायबिटीज जावं कामीण बी म्हणटा ती खंय बरी जाता अशें जाणटेले सांगता ते आयकलां. एक्चुली खरेंच वर्कशॉप म्हाका तरी खूब नॉलेज मेळ्ळी आनी नव्यो रेसिपी बी मेळ्ळ्यो म्हाका करपाक. आतां श्रावणूय आसा, सो श्रावणान आमी सगळे व्हेजूच चडशी खाता, सो तेतूनय बीन तुमकां एक हेल्प जातली. हय 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 खुबश्यो रेसिपी बी चोड्यो कळ्ळ्यो म्हाका. त्यो श्रावणान खरें मंडेच्यान स्टार्ट जाता. हें गोडशें हांवें फस्ट टायम खालां. ते खंय भिकणां आसता पळय पणसाची ती उकडून हे काकीन म्हाका सांगलें की ती उकडून तेजे मिक्सरार वांटून खंय करतात. तिणी सांगली म्हाका रेसिपी आतां. सो आय वील ट्राय दीस. हांव खरें ती ट्राय करतलें घरा कडेन. पयलो सोमार न्ही परवा श्रावणी सोमार भिकणां हांवें फ्रिजान दवरल्या सोलून बीन. हांव नक्कीच ही ट्राय करतलें. ओवरऑल हे वर्कशॉप खरेंच आनी हांवें पेपरार वाचलें आनी हांव आयलें वर्कशॉप एटेंड करपाक. खरेंच बरें वंडरफूल एक्सपिरियन्स, नायस एक्सपिरियन्स. जाल्यार आतां आमकां हे काकीन सांगलें की आमचे वांगडा ही काकी आसा ती म्हणजे भिकणांचे जे आसा ते गोडशे करपाक तिजे कडल्यान तेणी जी रेसिपी आसा ती रेसिपी करूंक दाखयल्या. जाल्यार आमी तिजे कडल्यानूच जाणून घेवया की हे भिकणांचे जे गोडशे करता ताची रेसिपी कितें आसता ती तिजे कडल्यान जाणून घेवया. काकी तुमचें नांव कितें? संचिता करमली, तुमी खंयसून आयल्या? मेर्शे. काकी म्हणजे आमी आतां सगळ्यां कडल्यान जाणून घेता. ते काकीन आमकां सांगलें की तुमी एक गोडश्याची जी रेसिपी आसा म्हणजे भिकणांचे गोडशे कशे करतात, कितें रेसिपी आसा तिची? ती भिकणां पयलीं धुवून बरी उकडून घेवपाची, सोलपाची, मागीर मातशें मिक्सराक काडपाचें. मागीर तातूंत गोड जाय जाल्यार काजू बियो बदाम आनी रोस नाल्लाचो पिळून घालपाचो आनी वेलची घालपाची. वेलची घालून उकळावपाची. जालें इतलेंच. आमी जर पळयत जाल्यार चडशी आमी 2-3 गोडशी आसा तीच जाणा जातात, पूण हे एक आसा ते वेगळे. म्हणजे तुमी खंय शिकली हे करपाक? म्हज्या आजे कडच्यान शिकलें. म्हजी आजी त्याच सायडीची, म्हणजे काणकोण आयल्यान बाळ्ळी अण्णे म्हण गांव आसा पळय तो म्हजो गांव. थंय म्हजी आजी हें सगळें करी आनी ती म्हाका शिकयताली सगळें. हें तुवें फुडाराक शिकूंक जाय आनी हें तुवें करूंक जाय म्हणून. सगळ्यो ह्यो भाजयो. आतां ह्यो सगळ्यो भाजयो म्हणजे आमकां जर पळयत जाल्यार ह्या म्हणजे शहरी भागांत केन्नाच पळोवपाक मेळना, पूण हो गोमंतकान वर्कशॉप दवरून कितलो म्हत्वाचो आसा असो तुमकां दिसता? खूब बरें दिसलें म्हाका. हांव फोनाचेर पेपरार पळोवन फोन करून म्हजें नांव नोंदणी करून म्हाका मातशें भुरग्यांक हांगा हाडून पावय म्हणून सांगून हांव आयलां स्पेशली. आनी मागीर म्हाका व्हरपाक येया म्हणून, कित्याक हांव भायर सरना घरांतलें चडशें. हय. पूण म्हणजे हो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो भाजयो म्हणजे आतां खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळना, पूण ह्यो आतां खंय तरी वर्कशॉप दवरल्या कारणान तुमकां पळोवपाक मेळ्ळें. मेळ्ळें. खूब बरें दिसलें म्हाका हो दवरून. आनी असोच दवरचो कार्यक्रम ही म्हजी इच्छा. म्हणजे वेगवेगळे शिकपाक मेळटा. हय सामकें. जे आमी विसरल्यात पळय ते आतां आमकां परत याद करून दिवपा खातीर बरें पडलें. देव बरें करूं काकी. सर आमी आतां म्हणजे ह्या काकी कडल्यान जे आसा ते गोडशे जाणून घेतले, जाल्यार फुडें सुद्दां आमी वचुया. हांगासर जर पळयत जाल्यार हांगासर सगळे म्हणजे पोळे काडप चालू आसा, वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो करप चालू आसा. जाल्यार ते काकी कडल्यान आमी जाणून घेवया की हांगासर जे आसा ते म्हणजे एक्झॅक्टली ती कितें करता, कसले म्हणजे आतां जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर हे पळय पोळे काडप चालू आसा. काकी तुमचें नांव कितें? माझे नाव सुनीता वेळीप. आमी खोतीगांवच्यान. आतां हो गोमंतकान हांगासर वर्कशॉप दवरला. खोतीगांवची सगळीं जी बायलां आसा ती एकठांय जावन हांगासर म्हणजे ज्यो वेगवेगळ्यो भाजयो आसा त्यो घेवन हांगासर येयल्या. म्हणजे तुमचे कडेन कितले तरेच्यो भाजयो आसा म्हत्वाच्यो? आमचे कडेन आसा तश्यो कितल्या कडच्यो अश्यो मेळटा, 10 सुद्दां मेळूं शकता. पूण आतां ऑलरेडी आसा 8, 9, 10 बीन हाडले आसा आमी. कांद्याची, पातूची, ताकिळो आसा, मागीर तेरा आसा, कुड्डुके भाजी आसा, मागीर मुसगां भाजी आसा. अशें करून खूब तरे भाजी आसात. आतां तुमी आतां ज्यो आसा न्ही त्यो म्हणजे लोकांक खंयच्यो खंयच्यो भाजयो करून दाखयल्या सद्या? आमी करून दाखयले ते तेरो, मागीर कुड्डुके भाजी, ताकिळ्या भाजी, मागीर किल बीन करून दाखयला. आनीक मागीर फारे केल्या, पोळी केल्या, आनीक भिकणाची खीर केल्या. आनी इतले सुद्दां. आमी जर पळयत जाल्यार ही काकी म्हाका दिसता हांगासर आपूण करून पळयता. म्हणजे तुमी काकी हांगासर करून पळयता म्हणजे तुमी केन्ना म्हणजे अशें बीन करून नाशिल्लें? केल्या हे तांचे हे न्ही पीठ. आतां म्हळ्यार पोळ्या कशें जातात ते तेंचे.
तुम्ही करता ते वेगळे आणि हे असे वेगळे. हे तेंचे ते उकडे तांदूळ गांवठी तेंचे आनी सोय वाटल्या तातून म्हणून ते अशे. हो जो वर्कशॉप दवरला तो तुमकां कितलो म्हत्वाचो असो दिसता? भाज्यो म्हणजे कितें ते आज आमकां कळ्यो. अदरवायज आमी इतल्यो खाता भाज्यो ह्यो गांवठी भाज्यो आनी तांची पद्दत करपाची एकदम बेस्ट. आनी पूण इतल्यो भाज्यो तुमी केन्ना पळयल्यो बी? केन्नाच पळोवना असल्यो भाज्यो. असो टेस्ट भाज्यांक आसता हें खबरच नाशिल्लें. तुमी आतां कितल्यो भाज्यो टेस्ट केल्यो? आमी आतां तेकातले खारे फारे फारे कुड्डुकेची आळू किल्ल पातळ भाजी किल्लाची पातळ भाजी व्हेरी टेस्टी. तुमकां खंयची टेस्ट अशी आवडली म्हणजे जी भाजी तुमी खावंक नाशिल्ली ती खाल्ली आनी खंयची टेस्ट आवडली? आळूची आवडली आणि किल्लाची आवडली आणि खारे फारें. तुमी कितें सांगतली म्हणजे हो जो वर्कशॉप दवरला गोमंतकान तो कितलो म्हत्वाचो आसा आमच्या म्हणजे सगळ्या गोंयच्या बायलां खातीर कितलो म्हत्वाचो? खूब इम्पॉर्टंट आसा आमचो वर्कशॉप. आमी असल्यो भाज्यो केन्नाच खावंक ना. आमकां आयजूच कळ्ळें असल्यो भाज्यो आसता म्हणून. पण आमी जर बाजारान पळयल्यो जाल्यार तांबडी भाजी मुळ्याची भाजी इतल्यो करप ही आमकां खबर ना. बाजारान येतात भाज्यो असल्यो पण आमकां कशें करप हाडून घरा म्हणून आमी ते केन्ना घेवंक वचूंक ना. आयज आमकां ह्या वर्कशॉपा मुळे आमकां कळ्ळें कशें करप तें. आमी फाल्यां बाजारान गेलेले आमी वचून हाडून तें करूंक शकता. आतां आमकां तेंची नांवांय कळ्ळीं म्हणून गोमंतकान हे जे येवजिला ते बरें केलां आमच्या खातीर बायलां खातीर आनी अशेंच तांच्यांनी करचें. आमी साथ दितली आमी आसा. हो जो तनिष्कान जो म्हणजे तनिष्का प्लॅटफॉर्मान जो बायलां खातीर वर्कशॉप दवरला तो खऱ्यांनी सगळ्या बायलां खातीर म्हत्वाचो आसा हें सुद्दां बायलांनी सांगलां. आनी तेंच्यांनी थोड्या बायलांनी अशें सांगलें की वेगवेगळे ज्यो भाजयो आसा त्यो आमी आयज मेरेन पळोवंक सुद्दां नाशिल्ले आनी वर्कशॉप दवरल्या कारणान त्या बायलांक ह्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हणजे पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आमी हो सगळो प्रोग्राम जो आसा तो पळयलो सगळ्या बायलां कडल्यान जाणून घेतलें की कितली म्हत्वाची म्हणजे हो जो वर्कशॉप आसा तो कितलो म्हत्वाचो आसा. जाल्यार ह्या म्हणजे वर्कशॉपा बद्दल सगळें म्हणजे जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा आमची मॅडम जी तनिष्काची प्रमुख आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हो जो प्रोग्राम आसा तो बायलां खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा. मॅडम तुमी हो जो प्रोग्राम दवरला तो आमी सगळ्या बायलां कडल्यान जाणून घेतले. तांकां खरोच म्हणजे जे बायलांक खबर सुद्दां ना त्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो आयज तेंच्यांनी जाणून घेतले. जाल्यार ओवरऑल हो जो प्रोग्राम आसा ताचे बद्दल म्हायती दी. आत्ताचो सीझन आत्ताचो हंगाम जो आसा तो सगळा पावसाळी रानभाज्यांचो आणि आमी जेव्हा बाजारान वतात तेन्ना आमकां अशी इतली तरेतरेची भाजयो रानभाजयो दिसतात पूण कळना ती कशी करपाची ते आणि त्या भाजयांची नांव खबर ना आमकां आणि ते हेल्थ खातीर आरोग्या खातीर कितली बरी आसा तेही आमकां खबर ना. तर जेव्हा हांव खोती गांवांत काम स्टार्ट केलें तनिष्काचें आणि त्या बायलां कडल्यान ही सगळी रानभाजयेची म्हायती कळ्ळी तेन्ना अशें दिसलें की ह्या बायलांना आमी शहरान हाडून शहराच्या बायलां मुखार तांकां ही सगळी म्हायती हे करपाक जाय आमी एका कार्यक्रमांतल्यान. तातूंत हो रानभाजयेचो कार्यक्रम आमी प्लॅन केला आणि जेन्ना आमी हेची ॲड केली जाहिरात केली आमी हेची तेन्ना इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आणि सगळ्या बायलांचे फोनाचेर तेच की अरे आमी बाजारान भाजयो पळयतात पूण आमकां ती कळना कशी करपाची तर तुमी आमकां करून दाखयतली. तर तांकां हय म्हणून सांगलें हांवें आणि आज तुमी पळयलाच की कितली बायलां आणि कितली उत्साहान आणि कितले तेंचे प्रश्न आशिल्ले प्रत्येक भाजी बद्दल जाणून घेताली ती आणि होच उद्देश आशिल्लो की बायलांनी हांगा येवन सगळ्या भाजयोचें म्हत्व कितें आसा आरोग्या खातीर आणि ती कशी करपाची आमी. बाजारांत आतां म्हाका दिसता की बायलांक भाजी दिसली जाल्यार ती घेतली इतले दीस ती घेवपाक मातशी हे करताली पूण आतां ती जरूर भाजी घेतली आणि घरा करतली ती भाजी आणि ही भाजी सगळ्यांच्या घरान ताटान आसपा जाय खावपा जाय हेच्या खातीरच हो कार्यक्रम आमी दवरला.
मॅडम म्हणजे आता हो जो एक वर्कशॉप जालो तो रानभाजी बद्दल जालो आनीक फुडें तुमचे कितें वर्कशॉप बीन आसतले अशें? कन्सेप्ट अशी आसा तनिष्का मास्टर क्लासाची की दर म्हयन्याक एक क्लास जातलो आणि त्या मास्टर क्लास भितर दर म्हयन्याक आमी एक वेगळी युनीक अशी कितें ना कितें तरी वेगळे अशी कला आसूं शकता, मग खावपाचें कितें तरी आसूं शकता, अशें वेगळे आमी बायलांक शिकयतले आणि त्या सगळ्यांनी एकत्र येवन कितें ना कितें तरी नवें शिकपा जाय हेचे खातीर हो मास्टर क्लास आसा. तनिष्का मास्टर क्लास म्हणून आमी वर्सभर आतां हो आमी प्रोग्राम करता आणि फुडेंय तो चालू उरतलो. फुडल्या म्हयन्यान आमी उकडीचे मोदक याचो एक वर्कशॉप घेता, मास्टर क्लास त्याचो आसा आणि प्रत्येकाक एक उकडीचो मोदक आमी करपाक शिकयतली आणि ती प्रत्येक जाण त्या क्लास भितर एक तरी उकडीचो बरो मोदक करतली. देव बरें करूं. थँक्यू. ओके, सो आतां आमी ओवरऑल सगळें जाणून घेतलें आणि जर बायलांचो हो जो उत्सव आसा तो पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच खूब म्हणजे तांकां म्हणजे असल्यो ज्यो आसा त्यो भाजयो किंवा असल्यो वेगवेगळ्यो गांवांतल्यो गजाली ज्यो आसा त्यो पळोवपाक खूब आवडटा. आणि जशें आतां आमचे प्रामुख्य म्हणजे मॅडम आसा तांच्यांनी सांगलें की आमी वेगवेगळे ह्या बायलां खातीर तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्मा थ्रू सो म्हणजे मंथली म्हयन्याच्या म्हयन्याक वेगवेगळे वर्कशॉप जे आसा ते तुमच्या मुखार घेवन येतले. जाल्यार अशेच कार्यावळी पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर.